कोण देवातावन वेगळो जाता मेकळो जाता ह्या संवसारांत ती समाधान ना सर्गी कसं अंत ना कित्याक कोणाच्या उज्यांत आसा म्हज्या जिवितांत देव दिसना तर हेरांच्या जिविताक हांवें देव आसा म्हणून कशें सांगूंक जाता. दादले थोडे पटी बायलेच्या इराऱ्यान जावंक पुरो सोरोप येवंक लागल्यात वायट सवयांक लागल्यात कारण इतलेंच त्या कुटुंबांत थंयसर मोग ना, त्या कुटुंबांत दयाळाय ना, त्या कुटुंबांत बोगसोने ना, त्या कुटुंबांत बरें पडना. बाकीच्यांनी सांगाता येवन एकवटान जियेवचें गरजेचें आसा कित्याक त्या मनशाक फाटी हाडूंक देवाक. क्रिस्तते म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, तुमी रानांत उजो पेटचो आयका लागी आपापी पेट्टा न्ही गे. हो कसो पेट्टा उजो रानांत? ते व्हडलें रान एक किटळ सगळें नाश करता न्ही गे, सगळें नाश करता. हे किटळ कशें पेटता? थोडे फावटी दगीन म्हणटात उबेन न्ही गे. दग चड जावन थंयसर उब चड जावन मन जाती धांवतना पातोर पातोर आपटोन या थोड्या मन जातीच्या नाक्षांनी तितलो सकत आसता की ते पात्राक घर्शणें जाल्यार थंयसर उजो पेट्टा, किटळ उपजता. आनी हे एक किटळ सुकुल्ल्या करडा वयर पडलें जाल्यार पुरो सगळें रान उलपोंक सुरू जाता. एकच किटळ आनी अशें सगळें नाश जाता. मोगाच्या भाव भयणीनो, आज जेजू 3 संगती आमचे मुखार दवरता, कठीण संगती. एक जेजू म्हणटा हांव आयलां उजो लावंक, आनी दुसरें समाधान हाडूंक न्हय वेगळासार घालूंक, आनी तिसरें थंयसर जडती करूंक. कित्याक म्हळ्यार हांगासर बऱ्या मदें आनी वायटा मदें जडती जावंक. तर मोगाच्या भाव भयण्यो, ह्यो संगती कित्याक जेजू सांगता आमचे मदें? कित्याक म्हळ्यार उजो म्हळ्यार जडती म्हणूनच अर्थ. हांव जडती करतलो, त्या देखून इंग्लिशांत फायर ऑफ हेल म्हणटात. ही वील बी थ्रोन इन टू द फायर ऑफ हेल. उज्याच्या यमकोंडाच्या उज्यान ताका घालतले म्हणटा आमी न्ही थोडे फावटी. म्हळ्यार उजो म्हळ्यार थंयसर जडती म्हणलें अर्थ. आनी देवाची जडती म्हळ्यार देवातावन वेगळासार, आनी वेगळासार घालूंक दुसरें. त्या देखून जडते उपरांत वेगळासारच. थंयसर त्या मनशाक कोण देवातावन वेगळो जाता मेकळो जाता ह्या संवसारांत ती समाधान ना सर्गी कसं अंत ना कित्याक तो कठीण परिस्थितींत थंयसर यमकोंडाच्या उज्यांत आसा. तर मोगाच्या भाव भयणो, ह्या संवसारांत तशें घडतलें म्हणून जेजून सांगचें. ह्यो 2 संगती खंडीत घडतल्यो म्हणून जेजून सांगचें. कित्याक म्हळ्यार सर्गींच्या राज्या विशयांत आनी संवसारी राज्या विशयांत थंयसर तात्पर ह्या व्यत्यास आसा. कोण सर्गींच्या राज्यांत जियोंक आशेता ताका देव सांबाळटा, आनी कोण संवसारी राज्यांत जियोंक आशेता ताच्याच चिंतपांनी ताच्याच करण्यांनी तो एक दीस ताच्यो करण्यो ताका करूंक जायनातल्या वेळार कठीण परिस्थितीक कठीण दुखाक वळख जावन यमकोंडाच्या उज्या बरी हांगास यमकोंड तो भोगता. त्या देखून आयच्या पयल्या वचपाक आमी वचो जाय. आपुरबायेचें वाचप तें सांत पावलो आमकां कितें सांगता? तो मागता. इगर्ज माते पासो तो मागता. कशें जालें तें मागणें? आमी आपुरबायेचें मागणें हांगासर आसा तें आमी पळया. सांत पावलो मागता आसतना म्हणटा ह्या पासोत हांव देवा उजेर सरपडोन मागता म्हणून. आतां ह्या पासोत म्हळ्यार कितें हें आमी समजून घेवचें. ह्या पासोत म्हळ्यार देवाचें येवजणच आसलें. कशें जालें तें येवजण? देवान मनशाक सोडय जाय आदाव आनी येवे मुखांत्र पातकाक वळख जावन मनीस देवातावन वेगळो जाल्ल्या त्या मनशाक परत्याक फाटी हाडी जाय म्हणून देवाचें येवजण आसलें. त्या देखून सांत पावलो हें बरें समजलो. थंयसर एपेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप जावन आसा. सुरवात जावनूच तो सांगता हरसिल्लो जावं देव ताणें आमकां ताच्या क्रिस्ताच्या एकवटा मरिपात सर आत्मीक देण्यांनी भरल्यांत. कित्याक ताचे समोर भाग्यवंत आनी खातावीन जावच्याक म्हणून. आनी भाग्यवंत आनी खातावीन जावच्याक संवसाराचे स्थापणे आदींच क्रिस्त थंय आमकां विंचल्यांत म्हणून तो सांगता. आनी हेंच उतर तो रोमाकारांक म्हणून सांगता आमी दुस्माना बरी देवाचे मनीस न्हय आसल्या वेळार
ताच्या एकल्याच पुताच्या रक्त मुखांतर आमकां देवा थंय ताणें राज्य केल्यांत म्हणून रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स रोमन्स चॅप्टर 5 वर्स 10. आनी अशें आसतना मोगाच्या भाव भयणीनो आमकां क्रिस्त थंय एक करी जाय म्हणून संवसाराची जडती जाल्या आनी हे कशेली जडती ती जडती जेजूकी मेळ्ळ्या देवाक मनशान तिरस्कार केला त्या देखून आमचे कश्ट दूख वाडल्या. आनी दुसरें हांवें एक बावतिज्म घेवंक आसा म्हणटा जेजू तो बावतिज्म घेता म्हणसर म्हाका जिवान जीवना. तो कसलो बावतिज्म कुर्साचो बावतिज्म आपणाचें रगत वळोवचें तेंच समजल्लो सांपोल सांगता ताच्या रक्तान आमकां ताणें कितें केलां देवा थंय राजी केल्यांत म्हणून सांगता तो. आमकां देवा थंय राजी केल्यांत ताच्या रक्तान आमकां धुवन नितळ करून देवा थंय आमकां एक केल्यांत. त्या देखून तो मुखारसून म्हणटा थंयसर अध्याय 6 आनी 7 त्या देखून आमी क्रिस्ताच्या बावतिज्मांत तर आमी वांटो घेतला तर ताच्या जिवनपणांत आमी वांटो घेतले हांव आनी क्रिस्ता सोवें आमी सर्गीच्या राजाची दायजी जातले हांव म्हणून तो आमकां सांगता. तर मोगाच्या भाव भयणीनो हे मागणें कसलें म्हणून हे योजन अशें जाल्यार देवान आमकां पुताक धाडन ताच्या मरिपात आमकां संवसाराचे स्थापने आदींच विंचल्यांत. त्या देखून आमी 2% क्रिस्तांव चड ना निंगी चड ना आमी देवान विंचल्यांत आमकां. आनी त्या देखून सा पेद्रू बऱ्या उतरान सांगता आमकां अपुर्बायेन सा पेद्रूचें पयलें पत्र अध्याय 2 ओळ 9 आनी 10 तो कितें सांगता थंयसर तुमी विंचून काडिल्ली परसां रायाळ याजक वर्ग एक पवित्र राष्ट्र आनी देवान आपलेच दायज करून घेतलेलो लोक. पळया देवान आपलेच दायज करून घेतलेलो लोक. दायज म्हळ्यार आपणाच्या जिवाचो वांटो देवान आमकां ताच्या क्रिस्ताच्या रक्ता मरिफात ताच्याच जिवितांत वांटेली केल्यांत म्हणून अर्थ दायज म्हळ्यार. आनी तर आमकां ताच्याच पुताच्या रक्तान वांटेली केल्यांत तर आमी वेगळे जावंक नजो म्हणून देव आशेता देवातावन. पूण संवसारांत कितें आमकां वेगळें करता आमचो स्वार्थ आमचींच चिंतपां आनी आमचें पातक हें आमकां देवातावन वेगळें करता. आनी त्या देखून जेजून म्हणचें आज हांव वेगळासार घालूंक आयला म्हळ्यार बऱ्या मनशा मदें आनी वायट मनशा मदें वेगळासार घालूंक आयला. कित्याक हो वेगळासार जायना जाल्यार थंयसर बरेंपण येना. हांव तुमकां सांगूंक अशें एक स्टोरी. तुमी फियरलेस आयकल्लें गी फियरलेस पयलें आसलें न्ही गी सुमार जाणांनी पयशे गेले आतां फियरलेस म्हणून बरो इंट्रस्ट मेळटा म्हणून. मागीर एक दीस कंपनीच बंद जाली. फियरलेस आसल्ल्यांचें बेंत सडलें. आतां फियर फुल्ल जाली न्ही फुल्ल न्ही गी. अशें तातूंत कोण कोण काम करनासले पळय एका कुटुंबांत एक चेरको काम करनासलो एजंट जावन सबार आपल्या कुटुंबाचे पयशे ताणें घेतिल्ले आनी फियरलेसांत इन्वेस्ट केल्ले. तांकां बरो इंट्रस्ट मेळटा म्हणसर बरें ही आसली. पूण खंयचे दिसा तांच्या जिवितांत वायट घडलें ताका ताणें गांवांत ताणें तो धांडायलो. चिंता ताका आतां गांवाक येवंक ना. तर आमी आमच्याच कुटुंबाच्यांक तशें जाल्यार देव कितें करतलो वेगळें करतलो असो. त्या देखून मातेवाच्या वांजेलांत तो आमकां अपुर्बायेन सांगता बोकऱ्यांक आनी शेळयेंक वेगळें केल्लें बरी जडती जाताना हांव करतलो म्हणून. आनी तो बऱ्या मनशांक म्हणटा येया तुमी देवाचें आशिर्वाद पडलेले न्हू येया म्हज्या उजव्याक. आनी तुमी कितें केलें म्हजो मोग केलो. कशें हांव भुकेल्लो तुमी म्हाका जेवंक दिलें. हांव थाणेल्लो तुमी म्हाका पियेवंक दिलें. जडती जातली तर मोगा वयर म्हणून मोगा वयर जडती जातली. त्या देखून दुसरें मागणें जावन आसा सा पावलचें अपुर्बायेचें मागणें. थंयसर आमी पळयता दुसरें मागणें क्रिस्त तुमचे थंय बिडार करूं आनी क्रिस्ताच्या मोगाची रुंदाय लांबाय उबाराय आनी गुंडाय तुमकां तो कळीत करूं म्हणून तुमकां समजणी येवं म्हणून अर्थ त्या क्रिस्ताच्या मोगाची. आनी त्या देखून सा पावलो रोमाकारांक बरोवन अध्याय 8 ओळ 37 म्हणटा 35 तावन कोण आमकां देवाच्या मोगातावन वेगळें करूंक शकत. आनी 11 ओळ 37 म्हणटा
जाणें आमचो मोग केला ताचे मरिपात आमी संपूर्ण जाल्या. क्रिस्ताच्या मोगा मरिपात आमी संपूर्ण जाल्या. त्या देखून मोग मात्र एक आमकां एक करूंक शकता, सांगाता हाडूंक शकता. एक फावटी नासान ह्या मोगा विशयांत समजोवच्या खातीर एक एक्सपेरिमेंट केलें काय. 1000 दादल्यांक एका रुमांत घाले, एका व्हडल्या हॉलांत, आनी तांकां मोगा विशयांत शिकोवन दिली, एकामेकाचो मोग करूंक, एकामेकाची सेवा करूंक, आनी तांचे रक्ताचे कण कशे बिहेव करता, कशें जी येता म्हणून समजोवचे खातीर तांचेर मिशिनां घाली. आनी तांणी पळयलें थंयसर कोणाच्या जिवितांत मोग आसलो तांची रक्ताचे कण सांगात आयले, एकवट आयलो, आनी तांच्या जिवितांत संतोश वाडलो. खंयसर मोग आसलो. आनी एका रुमांत तशेंच द्वेश करूंक शिकयलें, 1000 जाणांक सांगलें, आनी द्वेश करूंक 3 म्हयन्या भितर एकामेका मदें लढाई जाली, एकामेका मारामारी जावन थोड्यांक जिवेशी मारलें खंय. आनी तांच्या रक्ता कणाचे तांणी टेस्ट करतना एकच एक रक्ता कण एक कडेन रावना खंय, धांवतेच आसा, सांगाता येवंकूच आयकना खंय. कित्याक म्हळ्यार नकारात्मक चिंतपांनी, नकारात्मक शिकोवणेद्वारे ताच्या जिविताच्या रक्ताच्या कणांक सयत समजना खंय हांव कित्याक जियेता म्हणून. कित्याक म्हळ्यार देवान म्हाका रस्ताना ताच्यात सारकें असो म्हळ्यार देव मोग म्हणून आमी म्हणटा न्ही. देव जावन आसा मोग. जुवोवचें पयलें पात्र, जुवोवचें पयलें पात्र अध्याय 4 ओळ 8 आनी ओळ 16 2 फावटी थंयसर आमी म्हणटा देव जावन आसा मोग म्हणून. आनी हो मोगूच जावन आमकां देवान रचला जाल्ल्यान मोग जाताना आमकां संतोश वाडटा. पूण थंयसर मोग ना देखून कितें जालां, आमच्या कुटुंबांनी फूट फोडल्या. खंयसर बरेपण दयाळाय ना देखून थंयसर कुटुंबांनी फूट फोडल्या. भुरगीं घर सोडून गेल्यांत, बायल सोडून गेल्या, दादले थोडे फावटी बायलेच्या इराऱ्यान जावंक पुरो सोरो पिवंक लागल्यात, वायट सवयांक लागल्यात. कारण इतलेंच त्या कुटुंबांत थंयसर मोग ना, त्या कुटुंबांत दयाळाय ना, त्या कुटुंबांत बोगसोन ना, त्या कुटुंबांत बरेपण ना. तर मोगाच्या भाव भयणो, आज आमी हें बरें करचें कशें? आमकां झडती जायनाशें. आमी झडतेच्या वेळार देवा हुजेर धैर्यान राव जाय म्हणून सांत पौल सांगता. तर हें कशें रावचें? पयल्यान पयलें क्रिस्त सांत पौलाच्या आईच्या पयल्या वचपान मागणें जावन आसा, क्रिस्त आपल्या पवित्र आत्म्या मरिपात, आपल्या संपत्तेतावन पवित्र आत्म्या मरिपात तुमची अंतस्करणांक घटाय दिव म्हूण तो मागता. आनी आमकां पवित्र आत्म्या मुखांतर सर देणी दिल्यान देवान. आनी आमकां फकत जाय आमी जियेवचें आत्मीक जिवीत. आनी केदाळ आमी आत्मीक जिवीत जियेता पवित्र आत्म्याताय, आपापी आमी आत्म्याताय घटाय जाता. त्या देखून गलातकारांक बरोवन अध्याय 5 ओळ 16 सांत पौल सांगता, आत्म्या प्रमाणे जियेया. आत्म्या प्रमाणे जियेतना क्रिस्तान बौतिस्मा मुखांतर आमकां आत्मो दिला आनी सगळी 7 देणी दिल्यांत, दिवनात म्हणून ना, पूण आमी ती देणी आत्मीक देणी वापरना, ती रुता करना, ती वाडयना देखून आमचे थंय मोग ना, आमचे थंय समजणी ना, आमचे थंय जाणवाय ना, आमचे थंय देवबिरांत उणी जाल्या, आमचे थंय मोग उणो जाला. कित्याक मोग, वॉट डू यू प्रॅक्टीस? जें कितें तूं प्रॅक्टीस करताय तें तुज्या जिवितांत घट्ट जाता न्ही वय न्ही. त्या देखून मोग प्रॅक्टीस केल्यार मोग घट्ट जाता. दयाळाय प्रॅक्टीस केल्यार दयाळाय घट्ट जाता. आनी कलकत्ताची सांत तेरेजाच्या जिवितांत तिणें दयाळाय प्रॅक्टीस केली आनी तिका सांत तेरेजा आसली कितें जाली? मादर तेरेजा जाली. ती पळया, आवय जाली कितल्या जाणांक भुरगीं नासतनाच. कित्याक तिणें दयाळाय आनी मोग रुता केलो आपल्या जिवितांत आनी ती घट्ट जाली, बलिश्ट जाली. त्या देखून थंयसर 2 शब्द वापरल्यात, ग्रीक शब्द. एक क्रातायो ते न्हय म्हळ्यार बलिश्ट करूं म्हणून. देव तुमकां क्रिस्ताच्या मोगांत बलिश्ट करूं. कित्याक क्रिस्ताच्या मोगा मरिफात आमी आमच्यात वायट संगते वयर झुजोंक शकता. एक क्रिस्त सांगता पवित्र आत्म्याच्या बळान वैरी सांगता. वैरी म्हळ्यार आमचे आत्मीक वैरी जावन आसा सैतान, आमचे स्वार्थ, अबलेश आनी आमचीच वायट चिंतपां, नकारात्मक चिंतपां, हाचे विरोध आनी संवसाराच्यो ओडण्यो, टेम्पटेशन्स म्हणटा.
ही आमकां हाच्या विरोध झुजोवंक बोळ मेळो. त्या देखून बोळ मेळच्याक तुमकां तो बलिश्ट करूं. पूण आमी झुजतांव गे, आमी झुजोना. आमकां रावुल्लें उदक बरें दिसता आनी त्या देखून रावुल्ल्या उदकांतच उडया म्हूण दिसता. पूण थोडे फावटी आमी संवसारांत व्हडच्या उदकांत जियेल्यार कितें जाता, उपेग शिकता. आमची मसल्स बलिश्ट जातात आनी आमी धैर्यान व्हडच्या उदकांत वचोंक शकता. पूण आमी कितें करता, व्हडच्या उदकांत कोण वचोंक आसना न्हय गी मोगाच्या भाव भयणो. त्या देखून दुनामीस या दुनमाई म्हणलो दुसरो शब्द थंयसर वापर केला. तो म्हळ्यार सकत म्हणून अर्थ. सगळी सकत कोणाची सकत, क्रिस्ताची सकत. त्या देखून ती क्रिस्ताची सकत तुमचे थंय बिडार करूं म्हणून तो मागणें करता. आमी जर क्रिस्ताच्या सक्तेंत जिये जाय तर, ते बिडार करी जाय तर आमची अंतस्करणां नितळ दवरी जाय. आमची अंतस्करणां नितळ दवरी जाय. आनी हे नितळ दवर त्या देखून आविलाची सांतेरेज म्हणटा गुड कॉन्शियन्स. अंतस्करण गुड कॉन्शियन्स इज द फाउंडेशन ऑफ एवरीथींग. अँड वेन देर इज गुड कॉन्शियन्स, प्युअर कॉन्शियन्स, देर विल बी म्युच्युअल एनकाउंटर विथ गॉड. म्हळ्यार देवातय म्हजें दर्शन देवाचें म्हाका दर्शन जातलें आनी आमचे मदें देवा मदें आनी म्हजे मदें संभाशण जातलें म्हणून ती सांगता. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत सान पौल सांगता रोमाकारांक बरोवन अध्याय 12 ओळ 1, क्रिस्ताच्या दयेन हांव तुमचे लागी हात जोडून मागतां, तुमकांच तुमी एक तुमची कूड एक बलिदान कशें देवाक समर्पण दिया. हें जावन आसा तुमचें आत्मीक बलिदान. आमची कूड आमचें मन संपूर्ण तरान देवाक समर्पूंक आमी तयार जाय. हांवें सांगचें न्ही, सान पावलूस सांगता, देवाचें उतरूच आमकां सांगता, तुमची कूडूच तुमचें जिवीत म्हळ्यार जिवीत, आमचें जिवीतच देवाक समर्पिल्लें जाय. आनी बौतिजमा वरवीं तें समर्पिलां, कॉन्सक्रेट केलां आमचें जिवीत. तें जिवीत आमी आमच्याच स्वार्था खातीर जियेवचें न्हय, तें देवाक समर्पिल्लें जिवीत देवा खातीरच भेटय जाय. ते दळा देवाचो मोग आमचें तें घट्ट जातलो. दुसरें मोगाच्या भाव भयणो, आमच्या जिवितांत गरजेचें देवाचें सेवाक जावन म्हज्या जिवितांत देवाचें नितीवंतपण, देवाचें प्रामाणीकपण हांवें आपणावचें. इजाया प्रवादीच्या बुकांत थंयसर बरयलां, अध्याय 42 to 50 थंयसर सेवाका विशयांत जावन आसा. दुसरो भाग तो थंयसर सेवाका विशयांत. आनी देवान सेवाकाक कितें विंचलो, आमकां कितें विंचलें, टू एस्टॅब्लीश किंगडम जस्टीस अँड रायचियसनेस. सर्गींच्या राज्याचें नितीवंतपण आनी बरेंपण आमी स्थापीत करचें पासत हांगासर. त्या देखून सान पेद्रू म्हणटा आपल्या पत्रांत, देवाची महिमा परगडचे खातीर आमकां विंचल्यात म्हणून. त्या देखून ते कशें महिमा परगडची, देवाचें नितीवंतपण म्हज्या जिवितांत हांवें येवचें बरें करचें. त्या देखून आमकां उपदेश आसात, मागीर 8 बागी आसात, त्यो बऱ्या तरान जियोंक प्रयत्न करचे. थोडे ताच्या विशयांत समजोनी घेवन देवाच्या उतरां मरिपात प्रेरण घेवन हांवें जियोंक प्रयत्न करतना म्हज्या जिवितांत देवाचें नितीवंतपण आनी देवाचें सत्यवंतपण एक जाता. आनी दुसरें देवाच्या सेवकाचें काम जावन आसा थंयसर, टू बिकम ए विटनेस टू द वर्ल्ड, टू ब्रिंग बॅक पीपल ऑफ गॉड बॅक टू गॉड. म्हळ्यार वायट संगती जावन देवातावन वेगळासर जाल्ल्या लोकांक फाटी हाडचे पासत हांवें साक्ष जावचें. हांव साक्ष जायना देवाच्या मोगाक, देवाच्या दयाळ्याक म्हज्या जिवितांत देवाक वळखोचो कोण. म्हज्याच जिवितांत देव दिसना तर हेरांच्या जिविताक हांवें देव आसा म्हणून कशें सांगूंक जाता न्ही गी. त्या देखून देवाच्यो करण्यो, देवाची आत्मीक देणी ती आमकां दिल्ली, मोग दयाळाय हें सगळें आमी रुता करन तें संवसाराक म्हज्या कुटुंबा मुखांतर म्हज्या समाजांत इगर्ज मते मरिपात हांवें साक्ष दिता आसतना हांव संपूर्ण तरान देवाचो सेवाक, देवाची सेवाकीन हांव जाता. आनी अशें आमचें जिवीत देवाक मानता तसलें जाता. आनी ह्या वेळार कुटुंबांत फूट फोडटा. ह्या वेळार जेजून सांगचें बरें कशें फूट फोडटा. एक नितीवंतपणान जियेता तर सगळां एकसलेक आसात म्हणून सांगूंक जायना. एक मनी वायट मनीस आसताच आनी त्या वायट मनशा मदें पूत बरोवन आसल्यार बापायन सांगतना तशें करनाका रे म्हणटाना थंयसर झगडें जाताच.
त्या देखून जेजून सांगचें हांव आयलां तर ह्या नितीवंतपण स्थापीत करतना थंय फूट फोडटली. आनी जेजूय नितीवंतपण स्थापीत करूंक आयिल्लो आनी ताच्याच मनशांनी ताका स्विकार केलो ना म्हणून जुआंवचो वांजेल अध्याय 1 आमकां सांगता वाक्या 6 आनी 7. तो ताच्याच मनशा थंय आयलो तांकां नितीवंत करचे पासत उजवाड जो कशें तो आयलो पूण ताच्याच लोकांनी ताका स्विकार केलो ना. मोगाच्या भाव भयणो आमकां तर खंडीत नितीवंतपणान जी येतना कोण नितीवंतपणान नात ती आमकां स्विकार करची नात. आनी अशेंच थोड्या दिसा आदीं हांव एका कुटुंबा लागीं उलोवन आसलो थंयसर हरएकाकी फटी मारच्यो दादल्यान हरएकाकी फटी मारच्यो आनी हरएकाकी सुकोवन काण घेवचें. सुनू पूत आवय धूव एक जाली बापाय विरोध. तर तशें जायजच आनी जाताच कित्याक हरएकाल फटी मारना जी येयल्यार आमकां मागीर हांगा फांसोवचें न्ही गी. त्या देखून फांसोवंक नजो देखून बाकीच्यांनी सांगाता येवन एकवटान जियेवचें गरजेचें आसा. कित्याक त्या मनशाक फाटी हाडूंक देवा थंय. आनी अशें आमी आनी सांगाता मेळोन अशें देवातान वेगळासार जाल्ल्या लोकां पासत माग जाय. आज त्या देखून आमी कुटुंबा पासत मागया बोक्सोन्या पासत मागया. खंयसर वेगळासार जाला खंयसर लोक दुखीन आसा तांचे पासत मागून देवाची कृपा आनी बोळ आपणावया. आमेन.